A8 देवाचे वेदी सोरी पान 4 A8 पेज 4. देवाचे वेदी सोरी वेदा उशागायसोतोच म्हाका दिगोल्या देवाचे विश्वास सोडूना वेदा देवाची आवेदा तुझो बुजवाड मोचिगा तू विश्वासी मोड कोडू तुझ्या ओची दोगराची दोहेन म्हाका वाटाको देवाची वेदी सुरिया वेदा उशागायचो दोस म्हाका दिगोल्या देवाची विश्वास सोडूना वेदा देवाची आवेदा. एश्विन फर्नांडीस हाका सुर्गींचें सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भक्तीपणी ह्या मिसा भेटीन वांटो घेयात. आयज आपलो वाडदीस बर्थडे संभ्रमतात कियारा क्रूज आनी डॉमिनिक पेरेरा. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून म्हूण मागुया. आयज फादर डॉमिनिकाच्या कुन्याद्याक सोंपल्यार 1 म्हयनो बसता. ताचें मीस म्हयन्याच्या उगडासाचें वास्कोयकोचें जातलें 8:15 वाजता. फादर डॉमिनिक गेला तें मीस संभ्रमूंक. ताच्या कुन्यादा पासत, ताचे भयणी पासत आनी आख्या कुटुंबा पासत आनी फादर डॉमिनिका पासतूय आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवाळेन परतून दिताय. अन भावार्थपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयलें तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कदींच तूं आमकां निर्मू नाका. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जकरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दोन नृत्याच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुडेयाक तावन कांय मनीस येवन बाबांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली पोरमोणे तुमी सुनोद करिनात जाल्यार तुमी तारोन जोडूंक शकनात.
हे विशीं ह्या मनशान कोडे पावलू आनी बार्नबासाचो मोठो वाड विवाद जालो. पूण पावलून आनी बार्नबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं दोन दुतां आनी जाणट्यां कोडे भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटूच पवित्र सोबेन तांकां पाठयले आनी फेनिस्तेल्यान आनी सामाऱ्यांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी बावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगल्या भावा भयण्यांनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सोबेन दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नबासान आपणाक देवान केलें तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फारिसेवाच्या पंगडांतल्यान कांय बावार्थ्यांनी अशी आडखोल हाडली. तांची सुनोद करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावूंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक दोन दूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. सोगली म्हणुया. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्यां जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच बांडावलीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुलां चडून येतात. सोरेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. थंय सोरेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मोनसोबेचो सोदरो दाविदाच्या गोरान्याचो सोदरो. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार. Zoi, 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 Sorbespora. Zoi, 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 Sorbespora. Zoi, Sorbespora, zoi, Sorbespora, zoi, Sorbespora. जेजू म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी ताचें सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Zoi, 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 Sorbespora. Zoi, 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 Sorbespora. Zoi, Sorbespora, zoi, Sorbespora, zoi, Sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्यांसू जुवांवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव करी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितोड जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे शिवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा कोत्तात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें.
तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणणी दुनिया तुका तुज्या- क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबळीने जेजू सवें रिगून रावात, म्हजे सवें रिगून रावात. जेजू म्हणटा अबायड इन मी. पूण जायती जाण जेजू सवें रिगून रावनात. कित्याक नियाळटालो ते प्रमाणे पयलें कारण म्हणटा तें कितकोत तें कोर आमी कशींच तुजें सवें रिगून रावचे नात. आमी पयस आहाय तीं बरीं पूण आमी रिगपा नाय म्हळ्यार रिगपा नाय. आमी तुजे बरेक येवपा नाय म्हळ्यार येवपा नाय. डिफायन्स, दे वॉन्ट टू डिफाय गॉड. कितकोत तें कोर आमी कशींच रिगपाची नात न्हू. तेका लागून जायत जाण पळय तांकां देव नाका, धर्म नाका, कांय ना. कितलें सजमयलें, कितलीं वर्सां जालीं आसा मिसा गेलीं आसतलीं, कितलीं वर्सां जालीं इगोज चोयली आसतली, इगोजे भितर चोयला आसता तेमी, कितलीं वर्सां जालीं कुमसां जाल्या आसतलीं. ना, आमकां नाका म्हणल्यार नाका देव. प्रितीच्या बाबळीनो, दुसरे सुवातेर मनशां आहात तीं टेस्ट करूंक सोदताय. आमी तर रिगनाय, जेजू बरें येयनाय, कित कोत्तलो देव, चोया कित कोत्ता तो. आमकां इफेर्नां उडयतलो, आमकां हांस लायतलो, आमकां शाबूक मातलो. सर करया. देवागे मोरालदा दी मानामेंत एकूच गोवाक गो म्हण मानून घेवपाचो आनी न्हू. आमी दुसरोय गो कोताय. कित करूं जाता देवाच्यान, कित कोत्तलो देव. एकू बायले विस्वाशी राव साक्रामेंता बायले, आनीकूय जायत बायल केलो हाय. कित कोत्तलो देव, टेस्ट कोताय. प्रितीच्या बाबळीन तूं डिफाय कोर, टेस्ट कोर. उणपण कोणाक, देवाकू. वायट कोणा जाता, देवाकू. आनी कोणाक माल पडटा, देवाकू. आमकां न्हू. आमचें वायट जात न्हू, आमकां उणी जात न्हू, आमकां माल जात न्हू. प्रितीच्या बाबळीनो, हें आमी चिंतिना. तो येदोळ देव आनी आमी मनीस न्हू. देव आयज जेजू सांगता, तूं तरी म्हजे बरें रावना, तूं तरी म्हजे बरें रावना जाल्यार तूं तो हांदो जातलो जो पडला, कोटसोल्ला, कुशीन चोला, पडला, सुकला आनी सुकलोले हांदे उज्यान करताय. कोण ओले हांद काय ना. पावसा आख्खी झाड भिजलो हाय. कोण ह्या दिसांनी पावस पडटा तो होन हांदो लासपाना न्हू. गिमा तेंपार हांद सुकलो आसतना उज घाताय, तोंड सुकलो आसतना उज घाताय, कित्याक उज बरो लागता. ते भाशेन तुका उज्यान देव लासतलो. देव होरें इफेर्नां उडयतलो. तूं ताका डिफाय कर ओ टेस्ट करून देवा तुगे राजाव नाकाय. जाल्यार केद दिवळे आमगे काळीज देवा टेस्ट करूंक, केद दिवळे आमगे काळीज देवाक डिफाय करूंक न्हू. देवाक डिफाय करूंक. मनशां टेस्ट कोताय, मनशां डिफाय कोताय तें ओके. पूण मनीस मनशां डिफाय करून दावपाक चिंतता. तेका डिफाय केल्यार म्हाका कितें वायट जातलें, तेका टेस्ट करून आमकां कितलें भोगता, तेका कितकोन दुखोवपा जाता. पूण देवा दुखोवपा जाता, देवा डिफाय करूं जाता, देवाक टेस्ट करूं जाता. जाल्यार चिंतात कसलें तुगे काळीज, कसलो तुगे भावार्थ. प्रितीच्या बाबळीन आमी तीं. आमी तर जेजू तावन पयस आसात, भावार्थान सुकतलीं. आमी तर जेजू तांय पयस आसात, भोक्तीपणां सुकतलीं. आमी तर जेजू तांय पयस आसात, ओत्मीकतायेन सुकतलीं. आनी सुकलोले हांदे तरी आमी जाले जाल्यार इफेर्नाचो उजो आमकां आसाच आसात. द hell, fire of hell is there for us means it is there for us. तुम कितेंय कोराय, कितेंय चिंताय, हें कोणें वाटावंक जायना. तोरी चारात हांव डिफाय कोत देवाकू ओ हांव तेका टेस्ट करूं सोदतां. विचारात आनी देवाकूच जबाब दियात. बेठून एक गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय, पान 40 C30 पेज 41. रूपे भांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सायबा. आमची काळजा तुका जाय, कशीन ओबून दिता तूं
आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगात 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 उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आपल्या पुतीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापाय पास परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदां संतोष करीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणांच्या संतोषाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना कुर्सा वय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक कोरी बेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवी 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 Alvarazo sorbesordu Sorgari solsar volam Tuja oi volam Sorgi tuga soy soy Sorvesora chinavi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. लिओ आमचो पाप साहेब, कार्दियाल फिलिप नेरिफेरा आमचो आसबिस्म, सिमिया आमचो ऑस्ट्रेलियर बिस्म आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. मा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडमंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू दाखवेल आमी फाटे जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D14 पान 54 D14 पेज 54. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बाबा ती सांबाळटा माये मोगा. ओ दिखो तोरच्या मनान
이제 벤다고체 바바 제주가게 아미바데 나차지마라미지미 제주가게 아미바데 나차지마라미지미 아오디다게 tumibade moche sobe iguraoche velidari glole bade nirbol zatle sukur metle jezudake amibade gacha jivanari 제주다게 아비바데 아차지바라비지미 प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सोडवण सोम रोंबून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्यार जेजूची कूड आनी रोगत दिल्याय. ह्या भोवमोलीक देण्यांक घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणांच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हें आमी मागणें हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. टी 30 नोमान नोमान मारिये पान 219 T37 page 219. आगवार बारे कामचे सागातील गावया राणी स्वर्गावेले